नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार. हांव दीप्ती काकोडकराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो. सात भुरग्यांक मडगांवां सोडून वचपी दोगा जाणांक पुलिशेन केली अटक. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 317 खाला गुन्यांव केला नोंद. मुख्यमंत्री, सभापती आणि मंत्री गावडेकडेन उलोवन भ्रष्टाचाराचे कोफजांव करतलो सुटावो, सांगता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे. आपल्या गांवांना ईव्हीएम मशीन, सांगता दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिल. दोनूय सिटां जिखपाच्या उद्देशान केंद्रीय समिती निवडटली उमेदवार, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेची माहिती. पेडण्याची वय तुवें वाठारांत बिबट्याचो धुमाकूळ, एकल्याच्या पाळीव सुण्याक खालो. आणि लोकांची उदरगत होच विकसित भारताचो संकल्प, सरकाराच्या येवजण्यांचो जातलो सामान्यांक लाव. राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन दिली माहिती. आता खबर विस्तारान. फाटल्या शेनवारा मडगांवांत 2 सात भुरग्यांक सोडून गेल्ल्या दोगा जाणांक मडगांव पुलिशेन धरले. अनिकेत राजगुरू आणि निकी पांडे अशी दुबावी तांची नांवां आसात. तांचे आड भारतीय दंड संहितेच्या कलम 317 खाला गुन्यांव नोंद केला. Margam police have done a tremendous task of finding those who had abandoned the children in Gandhi Market and near the railway station. The 2 children, the culprits are found and found with no clue at all. They worked real hard. I appreciate the South Goa police, the DYSP, SP, the PI and especially the PSIs who worked together tirelessly to find the culprits and brought them to book. I appreciate the task put in by Daulikar, PSI Daulikar. From where they were arrested? They were brought in from Sawantwadi and arrested here. How many people? 3 of them plus their 2 children and Manu. These 3 are not involved. Manu is admitted in hospital. जे मेन एक्यूज आशिल्ले तांची नांवां आसात अंकित राजगुरू आणि निकी पांडे. आता ही निकी पांडे जी आसा ती मनू पांडे हागेली सावत्र बाय आणि पयली बाय. ताजे नंतर ताणें अंजली पांडे हाचे कडेन लग्न केलें आणि ही भुरगी आशिल्ली अंजली पांडेली. काल अखेर पुलिसांक यश आयलें, 1 आठवड्यात यश आयलें आणि तांणी अंकित राजगुरू आणि निकी पांडे हांकां सावंतवाडीच्यान अटक केल्ली आसा. मडगांव पुलिसांन हाच्या खातीर अथक परिश्रम आणि दीस रात बसून हाजेर तपास केलो आणि हे भुरग्यांक काडली. सध्या मडगांव पुलिसेन अंकित राजगुरू आणि निकी पांडे हांकां IPC 317 आणि चायल्ड प्रोटेक्शन एक्ट हाजेर गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट हाजे अंडर अटक केल्ली आसा. त्याच बरोबर जो मनू पांडे आसा ताका ताची प्रकृती खालावल्या कारणान ताका दक्षिण गोंयच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक एडमीट केलो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव भोगून. कला आणि संस्कृती मंत्र्यांचेर जाल्ल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचेर मुख्यमंत्री तशेंच सभापती आणि मंत्री गोविंद गावडेकरान उलोवन हो विशय सुटावे करतलो. भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें. एका घरान असले विशय जातात हातून व्हडलेशें कितेंच ना अशें तानावडेचें म्हणणें आहे. ओके. आणि शेवटचो मुद्दो म्हणजे काल एक आरोप झाला, म्हणजे दोनूय तुमचेच पक्ष सभापती आणि गोविंद गावडे हांचे मदीं की अशें म्हणजे तुमकांय खबर आसा कितें आरोप जाले, कितें कशें तुमी ह्या प्रकरणा कडेन पळयता? कित्याक अशें कल्चर BJPन पयलीं केन्ना अशें नासलें की थेट आरोप अशें जावप अशें. एक आसा की दीस इज अवर फॅमिली, म्हणजे आमच्या घरांतलो विशय आसा आनी त्यामुळे ते विशय तसो सेन्सिटीव विशय, त्यामुळे तसोच हाताळूं जाय. तो तेन्ना हांव आमचे मंत्र्या कडेन उलयतलो आनी आमच्या सभापती आनी मागीर तो विशय आसा तो मुख्यमंत्र्यां कडेन म्हाकाय उलोवपाक मेळूं ना. पयलीं तें जाणून घेवन मागीर मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन
आमी आमच्या हातूंतल्यान तो विशय आमी सेटल करतले कितें आसा तो उलयतले आनी तुम्ही त्याचो कॉग्निझन्स घेतला? हय आमी उलयतले दोनूय हांचे कडेन आमचे मंत्र्या कडेन उलयतले आनी सभापती कडेन उलयतले आनी मागीर मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन तो विशय सोंपयतले. मुख्यमंत्र्याची म्हजी भेट जावना कारण हांव गोंयांत आयलो आनी मुख्यमंत्री दिल्ली पावले तेन्ना तांचे कडेन उलोवन ते सेटल करतले. काय प्रॉब्लेम ना. म्हणजे मतभेद बी कितें काय आसता उरता ते विल सेटल उरचें ना. उरचें ना. त्याचो इफेक्ट लोकसभेर बी जावपाना ना कांय जावचें ना कारण कितें आसता ते बारीक बारीक विशय आसता तशें एका घरान आसतकच वेगवेगळे थोडे आसतात ते फक्त ते भायर आयले ते मातशें चुकीचें जालें पण त्यामुळे हांव तांचे कडेन उलोवन आमचो तो विशय सेटल दोगूय आमचेच मनीस आसात आनी आमचो विशय सोंपयतले आमी कांय चिंता मुख्यमंत्री वील हँडल इट. आपल्याक ईव्हीएम मशीन आवडना दर एकल्याक मतदान करपाक आनी मतदान केलां तें दाखोवपाक हक्क आसा. व्हडल्या व्हडल्या देशांनी ईव्हीएम द्वारा मतदान करपाचें सोडलें. भारतातूय ईव्हीएम मशिनां वरवीं मतदान जावचें न्हय म्हणून विरोधकांनी जायते आवाज उठयले. मात भारतांत अजूनय तीच स्थिती आसा अशें दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिन्यान सांगलें. See, it is unfortunate that our country, whatever opposition says, it falls on deaf ears. कितें आसा व्हडल्यो कंट्रीज अमेरिका युरोपांत आनी हुंय सगळ्यांनी ईव्हीएम सोडले कित्याक इट कॅन बी मॅन्युपुलेटेड टू सम एक्सटेंट. देखूनच आज पत्ते बॅलट पेपरांचे गेल्ले आसात पूण आमचे इंडियेक ओपोजिशन कितलें मागलें थोडे एडवोकेट सुप्रीम कोर्टान गेले पूण आयज पर्यंत सरकारान मानून घेवंक ना. सो यू हॅव टू फेस वॉट एवर इज द रियलिटी. वी ऑल्सो डोंट लायक ईव्हीएम कित्याक एक लाख हक आपलो दाखोवपाक वोट मारूंक. पळोवया न्ही कितें जाता तें. लोकसभेची दोनूय सिटां जिखपाच्या उद्देशान कोणाचें नांव निश्चित करपाक जाय हे विशींचो निर्णय आमची केंद्रीय समिती घेतली अशें भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें. 15 तारखे पयलीं लोकसभेच्या दोनूय मतदारसंघात कार्यालयां उक्ती करतले. तशेंच लोकसभेची तारीख जाहीर जाले उपरांत आमी पक्षाची वेंचणूक समिती निवडटले. उपरांत सर्वेच्या माध्यमांतल्यान जी नांवां फुडें येतलीं ती आमी केंद्रीय समिती कडेन धाडून दितले अशें भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें. नंबर 1 आमी प्रचार जो आसा तो प्रचार आमी ऑलमोस्ट वर्सां पयलीं सुरू केला. आतां तर आमी ठरयिल्लें आसा की बूथ चलो अभियान आमी 11, 12 अशे 3 दिसां भितर गोंयच्या सगळ्या बुथांचेर आमी प्रत्येक जण एकटो वतलो म्हणजे हांव सुद्दां एका बुथाचेर वतलो पूर्ण दिसभर आनी ताका लागून हांव आसत मुख्यमंत्री आसत सगळे मंत्री आमचे खासदार आमदार सगळे जाण आनी पार्टीचे प्रमुख नेते गोंयांत 1722 बूथ आसात ते सगळ्या बुथांचेर वयतले पूर्ण दिसभर आनी त्यामुळे बूथ लेवल तेचे पयलीं आमी सगळे आमचे बूथ कमिटी वगैरे सगळे पूर्ण केल्ले आसा. उरता प्रश्न जो आसा तो उमेदवारीचो. आमी सदतीत कमळ निशाणी समोर दवरतात आनी काम करतात त्यामुळे उमेदवार कोण ती चिंता न करता आमी सगळे काम करतात आनी सादारण आमी 10 तारखेच्या 15 तारखे पयलीं आमी दोनूय कार्यालयां जीं आसात तेचें आमी उद्घाटन करपाचें आसा. उत्तर गोवा इलेक्शन कार्यालय दक्षिण गोवा इलेक्शन कार्यालय तेचे कमिटी वगैरे सगळें पूर्ण जाल्लें आसा आनी हें सगळें करता आसतना उमेदवारीची जी चर्चा आसता ती ताका एक प्रक्रिया आसा. आमचे मुख्यमंत्री काल दिल्ली गेले कारण कशें आसा तेंची असेंब्ली चालू आसा त्यामुळे तांकां वेळ तसो आतां 10 तारीख पर्यंत ना त्यामुळे तेंची कांय कामां आसलीं आनी त्यामुळे काल ते सांजे गेले आनी आज सकाळीं परतून आयले त्यामुळे ते उमेदवारीची चर्चा वगैरे अशें कांय करूंक वचूं नाशिल्ले उगीच तेचेर हें आयलें. आमच्या पार्टीची जी सिस्टम आसा त्या सिस्टमाच्या माध्यमांतल्यान निवडणूक डिक्लेअर जातकच नोटिफिकेशन येतकच आमी वेगवेगळे स्टेक होल्डर्स म्हणजे पार्टीचे वेगवेगळे प्लॅटफॉर्माचेर तेंचे जे आसा ते हांगाल्यान ते वयर जशें सांगतकच हांगा स्टेट इलेक्शन कमिटीचें फॉर्मेशन जातलें आनी त्या नंतर ते इन्फॉर्मेशन कोणा वेगवेगळे जे आमकां इन्फॉर्मेशन येतलें सर्वेच्या माध्यमांतल्यान वयल्यान किंवा तेचें डिस्कशन जातलें. हांगा कितलीं नांवां आसा ती सगळीं नांवां वयर धाडलीं गेलीं वयतलीं कारण ती हांगासर डिक्लेअर किंवा हांगासर फायनल डिसिजन घेवपाचो अधिकार हांगा ना आनी त्यामुळे आमी धाडल्या नंतर इलेक्शना भितर निवडणुकीन जिखप ही क्रायटेरिया दवरून जें कितें फायनल डिसिजन घेवंक जाय तें आमची नॅशनल पार्लिमेंटरी बोर्ड किंवा इलेक्शन कमिटी जी आसा ती थंय घेतली आनी तेन्ना थंय तेजें डिक्लेरेशन जातलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. चिवय तुवें हांगा प्रशांत तिळवे हांच्या पाळीव सुण्याक बिबट्यान खाल्लो. ही घडणूक मध्यान राती 3च्या सुमाराक घडली. ह्या वाठारांत बिबट्याक लागून आतां लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या.
शांत तिळवे केन्ना हो आयलो वाघ आणि पेट्याक वयलो? ह्यो राती सर 3च्या दरम्यान येयला आणि म्हणजे आमचो एक तो राखणदारच कसो कुत्रो. ओके. तो कोणाक असो सहसा भितर घेयनासलो पूण आयज तेकाच अटॅक जाल्लो आहा. तुमकां मागीर केन्ना कळ्ळें? सकाळी कळ्ळें म्हाका संक उठलो तेन्ना. तेचे पयलीं कांयच ना, जागूच ना. जागूच ना. नंतर डायरेक्ट त्याच्या मानेकच अटॅक केलो न्हू तो आवाजच बंद केलो. राखणदार तो राखतालो सगळे. फॅक्टरीन लोकांक राखा मरे सारको जाय न्ही. वचन कोणाची गजाल करिना. भाकर घातली मी उडयली मागीर घेवन त्या कंपनीन जावन खाय. घरा कडेन खायना जाय इतको. म्हाका सकाळ कितकें रडलें मी. कितल्या वर्साचो आसतलो आई पेटो? 4 वर्साचो. हय हाडले 4 वर्सां जालीं. भाजपा सरकाराचो उद्देश भारताक विकसीत करपाचो आसा. बायलां, तरणी पिळगी तशेंच सामान्य लोकांची उदरगत होच देशाचो विकास अशें विधान राज्यसभा खासदार आनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणा खाला भाजपा सरकारान ज्यो येवजण्यो जाहीर केल्यो ताचो सगळ्यांक लाव जावपाकूच जाय हाचो आमी पुराय प्रयत्न करतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. तर तांच्यांनी वेगवेगळे कनेक्टिविटी जी आसा म्हणजे नॅशनल हायवे आसतले, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एअर कनेक्टिविटी हे सगळे सुरू केल्ले आसा आनी त्या लागून एक गेल्या 10 वर्साच्या ह्या तांच्या टर्मा भितर एक हिस्टॉरीक असो डेव्हलपमेंट ताचे करता आसतना मनशाचो विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चरूय डेव्हलप करप आनी हे सगळे करता आसतना विकसीत भारत 2047 हो संकल्प फुडें दवरून हे तांच्यांनी काम केल्लें आसा. हे आमचे राष्ट्रपतीजी हांच्यांनी आपल्या भाशणा भितर नमूद केलें. आनी भारत देश हो विकसीत जर जावंक जाय जाल्यार भारत देशा भितर डेव्हलपमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर हे सगळे पळयता आसतना मनशाचोय विकास जावंक जाय आनी त्यावेळी त्या मनशाच्या विकासाक लागणारे वेगवेगळे योजना त्याचोच एक भाग आसा. कारण आमी म्हणटात की अंत्योदय म्हणजे ह्या समाजांतलो शेवटचो व्यक्ती, तो व्यक्ती समोर दवरून आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाक लागून काम करतात हें तांच्यांनी नमूद केल्लें आसा. टी टायम बुलेटिनान घेऊया एक ल्हानसो विसव. खंयच नाकात. फुडल्या खबरां खातीर रोखडीच मेळुया. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल. एक्वा फिश फेस्टिवल. हय आणि तूय भी वाटेकार जा ह्या मेगा फिश फेस्टिवलाचो. विटनेस कर 100 तरेचे एक्झॉटिक फिशीस जे पयलीं केन्नाच तुवें पळोवना आसतले. सगळ्यांत व्हडलो फिश एक्वेरियम, बऱ्यांतले बरे गोंयचे खाण, म्युझिकल शोज, इंग्लिश बँड्स, फॅशन शोज, भुरग्यां खातीर कॉम्पिटिशन्स आणि बरेंच कितें आसा. तेन्ना चुकोव नाका. डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज गोंय सरकार तुज्या खातीर घेवन येता एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल 2 ते 4 फेब्रुवारी मजगती SAG ग्राउंड कांपाल पणजे हांगा. नमस्कार. दर वर्साप्रमाणे एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल येता ते फेब्रुवारीचे 2, 3, 4 तारखेक SAG ग्राउंडार जातले आणि ह्या फेस्टिवलाक फिश एक्वेरियम, वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉम्पिटिशन, फिश स्टॉल्स त्याच्या बरोबरूच भुरग्यां खातीर डॉक्युमेंटरी दाखयतले आणि हें करता आसतना हेजो गेल्या वर्सा प्रमाणे लोकांनी जास्तीत जास्त हेजो लाभ घेवचो आणि आपल्या भुरग्यांक हे नुस्त्याचे जे एक्वेरियम बीन आहा ह्या खातीर हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता सगळ्या गोंयच्या लोकांक की हे फिश फेस्टिवलाचो आनंद आपल्या भुरग्यांकूय दिवचो आणि पार्टिसिपेट जावचो. नमस्कार. एक्वा फिश फेस्टिवल. मेगा फिश फेस्टिवल. विसव उपरांत परत एक फावट येवकार. आता वळूया फुडल्या खबरांकडे.
अतिक्रमण आणि लोकांमध्ये भंय घालपाच्या आरोपाखाला हळडणचो सरपंच अश्विन डिसोजा तसेच कोमुनिदाच्या मुखेल अधिकाऱ्यां रामतळेच्या थळाव्यांची कागाळ. MRF शेडीच्या बांदकामाक विरोध केल्ल्यान हो बदलो घेतिल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला. आम्ही एक लेटर करता तितून सगळे इलिगॅलिटीज आहा पळय तुमच्या माध्यमांतून सांगता ह्या 2 दिसांत सरपंचान बेगीन कांड केला ते सगळे एक लेटर करता पंचायतीन दिता व्हिडिओन दिता आणि आमदाराक दिता आणि तुमकां एक कॉपी दाखयता जो पळय PWD इंजिनियराचेर पळय म्हणटा पळय FIR करता तूं तेका तुमच्या माध्यमांतून सांगूंक पळयता हो जो सरपंच तेचो आहा पळय तेचेर FIR करता काय ना तो पळोवया. हें पळय तेणी इलिगली केला तेचेर अरे TCPन सांगता तांकां रिपोर्ट दिवं नाका, पोल्युशन बोर्डान सांगता रिपोर्ट दिवं नाका, विदाउट TCP परमिशन तेंच्यांनी थंयसर हिल कटिंग केलें. ऑर्चर्ड जागो तो कन्वर्जन करूंक ना, सनद ना तेका. फाल्यां हांव समज सरपंचाचो फ्रेंड हांव म्हणटलो म्हाजो जागो घे हांगा 10 शॉपां घाल, परमिशन मेळटलें? अरे हे कितें चल्लां? लोक त्या देवळाक लागून झगडटा, आख्खो व्हाळ आहा थंयसर, आमी सांगलें आयकोंक सोदिना. आमी कितें पिशे म्हणून सांगतात, कितें तरी देवाचें आहा म्हणून सांगतात थंयसर न्हू. 3:30 सुमार ते सर्वे करपाक येयले. कोमरेदाद बॉडी आसली आनी पंचायत बॉडी आसलेली आनी तेंच्यांनी सर्वे स्टार्ट केली. नोटीसी दिल्या पळय तांकां तेंच्यांनी सर्वे तेंच्यांनी पयली स्टार्ट केली पयल्या घरासून आनी 4 घरां ती करून येयली आनी तेंच्या म्हाज्या भयणी गेल्या घरांक तेंच्यांनी नोटीसूच दिवंक नासलेली. पूण आतां काय इसरोंक गेलो पळय तेन्ना ताका नोटीस दिवंक ना आनी तुमी डायरेक्ट तुमी सर्वे काय करतात काय म्हणून तो मेल्वीन आहा तो व्हडली दादागिरी दाखोवंक लागलो. म्हाका सांगता आपल्याक तूं हें दाखय खंय, आपूण ओनर खंय हांगासलो आनी तूं आमकां तो पेपर दाखय आमचे कडेन म्हणून. पेपर तूं कोण हे घरान रावता जाल्यार तूं आपल्याक पेपर दाखय खंय आनी तुजें घर ही प्रॉपर्टी जाल्यार तूं पेपर. हांवें म्हटलें ताका तुमची कोमलितात प्रॉपर्टी न्हू जाल्यार तुमी पेपर दाखया. तो बावलो एक दाखोवंक दिना आमकां, एक दाखोवंक पळोवंक ना तेणी आनी व्हडलें उलोवंक लागलो. तुका दाखयता म्हणपाक लागलो, मागीर तूं पळय म्हणपाक लागलो कितें जातलें तें, तुज्या खातीर सगळ्यांक तें घरां मोडटा म्हणपाक लागलो, बोल्डोजर हाडून म्हणपाक लागलो फाल्यां सकाळीं म्हणपाक लागलो आनी कितें जातलें तें व्हडल्यान घरा फुडल्यान येवन बोबो मारूंक लागलो. पिळगांवां न्यू वाडा वाठारांत एक मिनी टेम्पो रस्त्या वयल्यान फाटल्यान घसरलो. हो अपघात शेनवारा घडलो. अपघातांत वायट घडणूक घडूंक ना, मात्र मुख्य रस्त्या वयले येरादारीचेर कांय वेळ परिणाम जालो. पिळगांवच्या मुखेल रस्त्याचेर आयज शेनवारा एक विचित्र अपघात घडलो. ह्या अपघातांत कोणाकूच कितेंच जावंक ना, मात व्हडलो अनर्थ टळ्ळो अशेंच म्हणचें पडटलें. हे विशींची म्हायती अशी, GA04T7264 ह्या नंबराचो मिनी टेम्पो खडी घेवन दिवचलच्यान पिळगांव वटेन वतालो. पिळगांवच्या न्यू वाडो वाठारांत पावतकीच हो टेम्पो मुखेल रस्त्याचेर टर्न मारतालो. अचकीत टेम्पो फाटल्यान रस्त्या कुशीक दरीत घसरलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या टेम्पोचो ब्रेक फेल जाल्ल्यान हो अपघात घडिल्ल्याचें कळटा. अपघाताची म्हायती मेळटकीच पुलीस घडणूक थळार पावले. तांच्यांनी तशेंच थळाव्या लोकांनी खर यत्न करून एकदाचो टेम्पो सुरक्षीतपणान रस्त्याचेर हाडलो. ह्या टेम्पो रस्त्याचेर हाडपाक आनीक एका वाहनाचो वापर करचो पडलो. टेम्पो रस्त्याचेर काडटा म्हणसर सुमार वरभर गेले. तो मेरेन पिळगांवच्या रस्त्या वयले येरादारीचेर कांय प्रमाणात परिणाम जालो. गोमंतक TV खातीर पिळगांवच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पियण उद्देगीक वचणूक कडेन वचपी रस्त्यावेलो स्ट्रीट लायटी बंद पडिल्ल्यान हो रस्तो बरोचसो तेंप काळखात आसा. हाका लागून रातीं हांगा येरादारी तशेंच यो वच करप सद्या कठीण जालां. उद्देगीक वचणूक आशिल्ल्यान ह्या रस्त्यांचेर सदांच येरादारी आसता. पंचायतीक हो प्रश्न सुटावो करपाक सांगल्यार कांयच फायदो ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. कितें सांगू सोदता? लायट हांगासर ना, आतां कितें केस जालो, कितें करपाचें आमी? आमकां लायट जाय न्हू, बेगीन हाडपाचें. केन्नाच्यान लायट ना हांगा? लायटूच ना. आनी मागीर तुमी येता वयता डेली, कितलो त्रास जाता तुमकां? खूब त्रास जाता, चड आहा न्हू, प्रॉब्लम खूब जाता. पंचायतीक बी तुमी इन्फॉर्म केला? पंचायतीक बी ना, आमी पंचायतीक करूंक ना. पूण एक्सिडंट बीन जावपाची शक्यता आहा? सांगूंक जायना न्हू थोड्यांच्यान. पूण लायट जाय हांगा ह्या लायट रस्त्यार? जाय, लायट जाय, कंपल्सरी लायट जाय. हे सगळं गांव अंदाज कितली घरां हांगासर? खूब आसतली, 100-200 आसतली. 200 घरां. हां.
फुल काळोख आहे रस्त्यावर. हेच लाईनी ते बाकी सगळे ते फुल लाईनी काळोख असतं. लाईनी रडाक पळय येता पळय सालिगांवसून त्या पणजे वयता पळय सालिगांव पिलेट इंडस्ट्रीज जो रस्तो जावन आसा सालिगांव पुलीस स्टेशना कडेन वयता तशेंच हो जो स्ट्रेट फाटल्यान इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा आनी त्याच्या फुडें पिलेट जो गांव आसा तो स्टार्ट जाता. पण आमी पळयता सध्या काळखान उबी रावल्ली आसा. तसोच ही वाठार जी आसा ती सगळी काळखानूच आसा. हांगासर बरेचशे लायटीचे पोल दिसतात पण बरेचशेच म्हयने जाले ह्या वाठारात लायट अशी ना. त्याच प्रमाणे हांगासर ह्या रस्त्या कडेन सालिगांव पुलीस स्टेशन आसा तेय खंय तरी काळखान आसा. जर कोणी कंप्लेन जरी करपाक वयता पुलीस स्टेशनात जाल्यार खंय तरी ह्या वाठारांतल्यान वयताना कोणूय भियातलोच. तशेंच हांगासर पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डूय आसा. बरेचशा वेळा ह्या वाठारांतल्या लोकांनी आमदारा कडेन आपली कळकळ मांडली. त्याच प्रमाणे आमदाराक जेन्ना आमी विचारले तेन्नाय अशें तेंच्यांनी म्हटलें की हो जो लायटीचो इश्यू आसा तो बरेच वेळा तेंच्यांनी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन मांडलेलो आसा. लोकांची कागाळ आसा की ह्या वाठारांत ज्यो इंडस्ट्रीज लायट आसा हांगासर बरेचशे लोक बऱ्याचशा अशा अदर स्टेटींतले जे लोक आसात ते हांगासर कामाक येतात. सकाळी 6 ते रात मेरेन जे नायट ड्युटी सुद्दां येणारे लोक आसात बायलां आसात ह्या वाठारांतल्यान कामाक येतात. येता वता आसतना खंय तांकां खुबशी अशी अडखळ निर्माण जाल्ली आसा. लोकांची अशी मागणी आसा की ह्या वाठारांत बऱ्यांतल्या बेगीन हांगासर लायटीची जी वेवस्था आसा ती बऱ्यांतल्या बेगीन सुरू जावची. गोमंतक TV खातीर 2023 वर्सात 3.96 कोटींची घोळे वखदां गोंय पुलिशेन जप्त केल्यात. तशेंच आतां मेरेन उजो पालोवपी दळाक 5527 फोन कॉल्स आयिल्ले. तातूंतल्यान उजो पालोवपी दळान 87 मनशांचे जाल्यार 29 जनावरांचे तशेंच 19 कोटींची मालमत्ता वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येवश आयले. अशी माहिती राज्यपाल PH श्रीधरन पिल्ले हांणी शिंयाळे अधिवेशनाच्या अभिभाशणात दिली. I feel proud to inform this august house that 30% of the vacancies of police constables are being filled by mode of absorption from the Home Guard volunteers. 161 Home Guards have been appointed on absorption to the post of police constable in the Goa Police Department. Our state police ensured that the crime, law and order situation in the state remained under control. This is reflected in crime detection rate, which is 85.83, and seizure of 159.17 kgs of drugs worth rupees 396 lakh under NDPS Act during the current financial year up to November 2023. The firefighters have shown commendable courage and dedication in their duties. During the current financial year up to October 2023, the fire and emergency services have collectively attended by 5,527 calls, during which 87 human lives and 29 animal lives were saved. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. Thank you.